नुवेचे आमदार मिकी पाशेकोन गोवा सुराज पार्टीत सोमारा प्रवेश घेतलो। गोवा सुराज पक्षाच्या अध्यक्षांची सुत्रां वियोला पाशेको हांचे कडेन दिल्यात। आरडीएक्सको खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। अपक्ष 6 वर्सांचो आनी 6 वर्सां भितर तांचे कडेन मौका मेळून नासलो पार्टी फुडें वचपाक। आयज तांकांय दिसलें बाबा आम सारके बरे मनीस गोंयचे खातीर झुजपाचे, गोंयकारां पासून झुजपाचे आनी त्या पासत ह्या पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी डिसिजन घेतलें म्हाका तातूंत भितर घेवपाक। ह्या काळार तर म्हज्यान भितर घेवपाक जायना, आमी आमदार आहात आतां। कांय वेळान आमी रिजायन जातले आनी जॉयन जातले, पूण आयज म्हजी बायल वियोला पाशेको शी इज टेकिंग ओवर प्रेसिडेंटशीप ऑफ द पार्टी। म्हाका खात्री आहा आयज अपक्ष आहा तो फुडें खंय पावतलो म्हणून आनी गोंयकाराक एक बरी सुविधा दितलो गोंयकार कोण सांबाळपाक। आयज आमकां एकदम खोशी भोगता की मिकीन आमचे सांगणे आसले ते मानून घेतले आनी ताणें आमचे पळय प्रोफॉर्मा आहा ताचेर साही मारली। म्हणजे मिकी म्हणजे आमची प्रेसिडेंट जाता पळय वियोला, आनी आयज आमी फुडें सरल्या आमी उमेदीन तिका इंडाक्ट करपाक एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आमची गोवा सुराज पार्टी। डायनेमीक लेडी, डायनेमीक पर्सन, and we hope that after 16.5 years ही आमची पार्टी जी आहा ती गोंयची पार्टी, गोंयकारां पासून आमी पार्टी घडल्या आनी आमी पार्टी सरोंक ना आनी चडशे फुडें सरोंक ना, पूण आमी घडुल्ले पळय ताचेर आमी आजून पर्यंत आसा।